आतां तुज्या घरा पोलीस येयल्ले हे नेमकें जालां कितें? हय आत्तां पोलीस येवन गेले. तुमकां सांगपाक म्हणल्यार आजूच म्हणलो बाबा जो पेड्ड्यार जालो आज 12 दीस करून निघतो आयिल्लो तेन्ना पोलीस आयले दारान आनी एक नोटीस म्हाका सर्व करून दिल्या. म्हाका पोलीस स्टेशनचेर आपयलां 17 तारखेक सकाळीं 11:30 कसलें इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर. हांवें कोणाचो खून करूं ना, कोणाच्या घरात डाका घालूं ना, चोरी करूं ना. कसलें इन्व्हेस्टिगेशन करूं ना तें म्हाका खबर ना तांकां हांवें कितें क्रायम केला तो. म्हाका जो पर्यंत आसा आमी गोंयचो लोकांचो विश्वासात केल्लो म्हणून आमी जे काँग्रेसीतले BJP आमदार गेल्ले फुटून तांकां जाप विचारपाक गेल्ले. जाप इतलेंच की सेलेब्रेशन करपाक की बाबा तुमी जे लोकांचो बिट्रे केला तांकां केक दिवपाक गेल्ले. हातून कोणाच्या घरा आमी बॉम्ब व्हरू ना किंवा कसले क्रिमिनल एक्ट करूं ना. तांकां दिसता आनी हांव पुलिसांक दोश दिना तें सांगता लोकांक. हे BJP आनी मुखेलमंत्री आसा तांचो सगळो खेळ हो. ह्या खेळाक आमी भिवपाचें ना. मुखेलमंत्री सांगता भिवपाची गरज ना. तशें हांव म्हज्या मेंबरांक व्हॉलंटियर सगळ्यांक तेंच सांगता भिवपाची गरज ना. असल्यो नोटीसी येतल्योच. आम आदमीच्या पार्टीच्या वावर पळोवन गोंयकार बरो सपोर्ट दिता, बरो तेंको दिता. हाजोच इफेक्ट की आतां नोटीसी येवपाक सुरू जातल्यो. थंयचे तुमी आतां कितें रिप्लाय दितले तांकां? आतां ताणें पोलीस स्टेशनचेर मायना कुर्तोलीम पोलीस स्टेशन 17 तारखेक अपियर बिफोर मी एट 11:30 ही नोटीस धाडल्या. ते वचून आमी तांकां नक्की मेळटले. आमी पोलिसां सदांच कॉपरेट जातले कितें जाता तो. ओके.